हे रोवपाची जी एक्सरसाइज ही आज आमी केल्ली आहा. सोशल डिस्टन्सिंग फॉलो केला, स्क्रीन्स घाल्या, मास्क घाला. सो इल्लिगल एक्टिविटी ही न्ही, पूण सगळ्या गोंयकारांनी जर अशें चिंतलें की आमी जें भात जेवतात तें भात आमी रोयिल्लें भात आमी जेवतले म्हणून असो जर तांणी एक निश्चय केलो, असो जर एक संकल्प केलो, जाल्यार म्हाका खात्री आहा की हजारांनी हेक्टर जमीन जी गोंयां पडंग उरल्या, जी जमीन कल्टिवेट जावंक जाय, एस्पेशली खरीफ कल्टिवेशन, ही जमीन कल्टिवेट जावंक शकतली. सरकार एक दिसाचें सेशन करता. ह्या एक दिसाच्या सेशनान सरकारान म्हणलां की आमी खूब लेजिस्लेशनां पास करपाचें आहा. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग लॉ, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग एक्ट हो तो मूव करता काय ना हो प्रश्न आहा. आनी दर्या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग एक्ट ते मूव करपाचें ना हाजेर क्लियरली कळटा की हो सरकार शेतकऱ्याचे विरोधी आहा. आज जे संजीवनी साखर कारखान्याचें दिवाळें जें काडलां आनी जे भशेन शेतकऱ्यांक निधीच मेळूंक ना, ताजेर क्लियर कट कळटा की हो सरकार म्हणटा तो शेतकऱ्यांचे विरुद्ध सरकार आहा आनी हांकां गोंयचें पडूंकूच ना. आनी ग्रीन गोवा म्हणटा तो फक्त तांचे खातीर एक स्लोगन जाल्लो. एक्चुअली आत्मनिर्भर जावपाक ते सोदीत ना, ते इम्पोर्टेड ग्रेन बेळगांवच्या हाडूनच चलोवंक सोदतात. हे इवन लॉकडावन जो केला हो एसेन्शियल कमोडिटी ते राजकारण करपाक लॉकडावन आसा. हाजेर कांय इट इज अ थॉटलेस गिमिक, because you cannot have a lockdown of 3 days when the incubation period itself is 14 days. So एक आठवडो, 2 आठवडे, 10 दीस हे मिनिमम ही एक्सरसाइज जावंक जाय आशिल्ली. पूण आज गव्हर्नरान, गोंयच्या गव्हर्नरान दाखोवन दिल्लें आहा की आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा काडताच फटींग. ही इज अ हॅबिच्युअल लायर, अ पॅथॉलॉजिकल लायर. दिस हॅज बीन एक्सपोज्ड बाय द गव्हर्नर सत्यपाल मलिक जी when he has clearly said that जी गोष्ट जावंकूच ना ती दुसऱ्याक एट्रिब्यूट करून भायर तो स्टेटमेंट सांगता. हाजेर प्रश्न पडटा आनी हांव एक डिमांड करता की ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची. वाय वास्को वॉज नॉट लॉक्ड डावन? वॉट इज द गव्हर्नमेंट कम्युनिके बिटवीन गव्हर्नमेंट that has been spread, that has been communicated to the government and from the government. हे सगळे एक्सपोज जावपाची गरज आहा. बीजेपीच्याच मुरमुगांवचे आमदार, तांचे मंत्री, तांणी सगळ्यांनी डिमांड केल्लो की लॉकडावन जावचो म्हणून वास्कोन. हो लॉकडावन जो आसतना वास्को मुख्यमंत्री लॉकडावन करूंक सोदना. कित्याक अडानीचो कोल आनी दुसरो सगळो आयर्न ओर ट्रान्सपोर्टेशन हो एकूच ताजो फोकस जाल्लो आहा. ताका गोंयच्या जिविताचेर पडूंकूच ना. 18 गोंयकार जे मेल्या तांचे ताका पडून वचूंक ना. तांकां तो कोमॉर्बिडिटी म्हणटा. कोमॉर्बिडिटी कोणाक ना? आमच्या आदल्या तरणाट्यांक पसून ब्लड प्रेशर आहा. फाल्यां जर कोविडान मेलो तो सांगतलो ना ते कोमॉर्बिड कंडिशन आशिल्लें म्हणून. कोमॉर्बिड कंडिशन म्हळ्यार कितें? कोमॉर्बिड कंडिशन म्हळ्यार अशें न्ही की तो मनीस 40 वर्सांनी मरपाचो आहा, तो आजूच मेलो, व्हडलें कितें काय. हाजेर दाखोवन दिता मुख्यमंत्री का ताका गोंयचे जी एक मनीस जो मरता ताजे ताका पडूनच वचूंक ना. ते किकोत ताका जाल्ले आहा. दे आर मियर फिगर्स. आनी हो कोरोना म्हणटा तो भिवपाची गरज ना न्ही. आज कोरोना मुख्यमंत्र्याच्या घरान पाविल्लो आहा. ऑफिशियल रेजिडन्स मुख्यमंत्र्याच्या घरान तांचो पुलीस एक इन्फेक्ट जाल्लो आहा. सो दॅट मिन्स फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हॅज टू गेट हिमसेल्फ टेस्टेड. कित्याक ही मे बी मेकिंग गोवा अनसेफ. ही एक्चुअली मेड गोवा अनसेफ. हे सगळे ट्रक ड्रायव्हर जे मायनीचो ट्रान्सपोर्ट करपाक हाडले तांकां हाडले, मागीर टुरिझम हाडले, क्वॉरंटायन टुरिझम करपाक, आनी आज तो आपूण खुद्द भोवून ही मे बी मेकिंग गोवा अनसेफ. हे म्हाका भंय आहा. आनी गोंयकारांचे वतीन हांव मागता की मुख्यमंत्र्यान पयलीं आपल्याक क्वॉरंटायन करचो आनी टेस्ट करून घेवचें. कित्याक ताजो पुलीस बॉडीगार्डूच जर पॉझिटिव्ह जाल्लो आहा जाल्यार आनी उरलें कितें. हे हाजेर म्हाका दिसता गोंयांत विचार जावपाची गरज.